आज आम्ही येयल्ले आसात साळेरी आगोंद हांगा विकास पागी हाचे घरा कडेन. विकास पागी हो एक दिव्यांग भुरगो. तेणें आमकां जेन्ना फोन केलो तेन्ना त्या फोनाचेरच आमकां कळ्ळें की जरी तो दिव्यांग आसलो तरी ताका कितें तरी करपाची इच्छा शक्ती आसा, जिद्द आसा. चला तर मेळ्या विकासाक आनी तेजे कडल्यान जाणून घेवया. चल तू घरा कडेन. आज सद्याक हय पयलीं ल्हान आसतना तसो हांव मागीर आतां तसो येता हांव येता तेन्ना हिंगा पडलो आनी मागीर दपर आहलें तें मागीर सायडीन गेलें आनी पडलो हांव. मागीर म्हाका हॉस्पिटलान वयलो तसो वयलो मागीर डॉक्टरान मागीर म्हाका चॅकअप केलो मागीर खाटीचेर उरला मागीर मागीर जायत एक 2-3 म्हयने उरलो हांव. मागीर तें काडटा मागेलें सगळें तीव बी बरी ना अशें करून ताका डायबिटीज जाला. कोण माय गेली ती एकटी आदार म्हाका आनी कोण ना. आतां ती एक डायबिटीज आहा तीव बी बरी ना आवय ती एक नुस्त्या वयता अशें करून नुस्त्या वयता. आनी कोण कोण आसता घरांत? आनी घरा मागीर माय आवय एकटी उरता आनी हांव दोगांनी उरता आमी. तो भाव उरता तो आवय आनी तूं? हय आनी एक भाव उरता. भाव कितें करता? भाव तो कॉलेजी वयता तो शिकता. कशें जाता घरा पयशांचें? पयशे आर्थीक साधन कितें तुमगेलें? साधन कितें पयशे येवपाचें? साधन आमगेलें ती नुस्त्या गेल्यार कितें मेळटा नाल्यार काय मेळना. आई नुस्त्या गेल्यार? हय ती नुस्त्या गेल्यार मेळटा कितें नाल्यार कांय ना. घरा परिस्थिती पयशांची बी परिस्थिती अशें करून वायट आहा. तीव बीन अशें करून त्रासा अशें करून. म्हणजे तूं कितें म्हणटा आतां कितें करपाक तुगेलें? आतां म्हाका हांव एक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट करता ती तेणी म्हाका कितें हेल्प करपा जाय म्हणजे जॉबा कितें हेल्प करपा जाय म्हणजे सीएमान. तुका इच्छा आसा अशें धंदो बी करपाची कोणें हेल्प केलें जाल्यार? धंद्याक आसा बट एक जाग्यार बसून अशें कितें धंदो करपाची बी इच्छा आसा? हेल्प केलें जाल्यार फायनान्शियली? हय बट गव्हर्मेंटान म्हाका कितें जॉब दिना. जॉब दिवपा जर अशें करून कठीण आहा जाल्यार तें दिवपाक शकता. धंदो करपाची इच्छा आसा तुका? परमनंटली एक गव्हर्मेंट जॉब दिल्यार सरकारान तरी अशें करून म्हणल्यार अशें करून पिवना बीन तशें करून कितेंच. आतां कितले वर्सां तुका? म्हाका आतां 27 27 एज. तुजे कडेन आतां फुडें फ्युचरांत तशें कांय गोल कांय ना लायफाक? ना तशें करून कांय ना. म्हाका एक आवय एकटी आदार आहा म्हाका आतां बापूय बी ना. बापूय म्हाका ल्हान आसतना एक्सपायर्ड जालो. एक्सपायर जालो? भाव आहा म्हाका. भाव तो कोणाल्या कामाक बी वयता आनी एक भयण ना. भाव शिकता म्हणटा न्हू तूं? शिकता हय एक 8 भाव शिकता. एक तो आहा 15वी आहा. आनीक तो आनीक भाव आसा तो ते दोग जाण आहाय ते कायेका वयता एक अशें करून तेमगे कोणालें काम बी आहाय तशें करून वयताय. कामाक वयता कोणालेंच. दोग जाण भाव. ओके. MP फंडांतल्यान तुका गाडी दिल्ली आसा? MP फंडांतल्यान म्हाका गाडी दिली आनी म्हाका पयशे येताय अशें करून म्हयन्याक म्हाका 2,500 येता. आतां तेज्या वयर मागीर कांय ना. आतां म्हागे फ्युचरा म्हाका सरकारान कितें तर मदत करपा जाय हेका लागून. म्हयन्याक 2,500 येता तुका सरकारी? म्हयन्याक 2,500 टायमार येता? टायमार येता. ती गाडी तुका MP फंडांतल्यान? MP फंडांतल्यान येयला. आतां फ्युचर म्हाका आहा न्हू म्हळ्यार म्हाका कितें अशें करून जावपा जाय. म्हाका स्वता पांयाचेर अशें करून उबो रावपाक कितें सीएमान कितें हेल्प करपा जाय म्हाका. तुजें घर खंय? आतां म्हाजें घर हेंच मूळ घर हें? हय सगळ्यांचें जॉयंट घर? जॉयंट घर. आनीक जे हांव रावता तें आतां पावोळा रावता तें मागीर मामागेचें घर. मामागेर रावता? तुका जर तर जॉबा खंय तरी समज अडखळ येयली जाल्यार तूं धंदो कितें करपाक इच्छा आसा तुगेली? धंदो मागेलें अशें करून टमाट बाजार अशें करून वेजिटेबल हें करपाक. हॉर्टिकल्चर शॉप बी तशें मेळचें अशी मागणी आसा? मेळची अशी मागणी आहा म्हाजे कडेन. आपल्याक एक जॉब करचो, आपूण धंदो करचो आनी आपल्याक तुमी लोकांनी आपल्याक एक आदार
आपल्याक सरकारी हातूंतल्यान MP फंडांतल्यान आपली गाडी मोटरसायकल आनी एक स्कूटर दिल्ले आनी आतां 2,500 जे मेळटात ते आपल्याक पोटापाण्या आनी पेट्रोला इतले खंय वता तेन्ना आपल्याक कांयच आपल्या कडेन पयशे ना आनी आपल्याक उमेद आहा धंदो करपाचो जावं सरकारी हातूंत घालून आपल्याक शिक्षण कमी आहा त्या खंय पिवन म्हणून पसून काम करपाचो सरकारा कडेन ताका विनंती आसा CMA कडेन शाळेच्या लागीं आमकां तें काणकोणचो भुरगो आमी कितें तरी तांकां त्या भुरग्याक हेल्प करपाक खातीर या विचारया तागे घर सोदून काडया पळया त्या शाळेर म्हणून सांगलें आमी घर सोदून काडल्या कित्याक खरी परिस्थिती तागे बाड्या बिकट आसा बिनव्यसनी भुरगो आनी ताका दिसता धंदो करून आपूण पोट भरचें ताका आवय आसता ती एक नुस्त्या वचून कितें बारीकशें आपल्याक कितें बारीक कमोवपी बापूय ना भाव इस्कोला शिकता आनीक ताकाच दिसता म्हणटा हांवें अशीच मनां चिंतलें गेल्ले कडेन खरी परिस्थिती पळोवन हांवें एक 5,000 ताका दिवपाचें आनी स्टार्ट करपाचें आनी ताजे नंतर म्हाका दिसता हें स्टार्ट करतकर स्वता म्हजो रिपोर्टर म्हणून जो आयिल्लो धीरज बाब ताका पळोवन दिसलें ताची परिस्थिती पळयतकर आपणें बी 5,000 दिवचें म्हणून आनी अशेंच लोकांनी दिवचे तशेंच हांव सांगता हो गणपतीचो सिजन सर्जी गणेशोत्सव जावं घडच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव म्हणटा काणकोणांत 10 तरी आसात आनी बरीं प्रायजां बरीं ऑर्केस्ट्रा धरले नाटकां धरलीं बरोबर प्रोग्राम तियात्र धरले कितें चुकना लोकांक खूश करपाक करतात आनी ताजे बरोबर बऱ्यापैकी फोग लायतात डेकोरेशन करतात पूण म्हाका दिसता विनंती की हांवें केल्लें हें कार्य हांवें हें केल्लें आसा गणोत्सव म्हाका दिसता ह्या गणोत्सव मंडळान सगळ्यांनी एक लक्षांत घेवचें हो भुरगो कोण कितें आनी कितें परिस्थिती केली हें पळोवचें आनी फूल त्या फुलापा कडेन त्या गणोत्सव मंडळांतल्यान त्या गणोत्सव मंडळांनी ताका कितें आर्थीक हेल्प करचो आमी पयलीं न्यूज करपा म्हणून येयलेले हांगा तेगेलो पूण ते पळयतकीर तेजी खरी काळकूच दिसली आनी तेका कितें तरी आदार करचो ह्या हेजें दिलीप बाबान जेन्ना सांगलें की म्हाकाय दिसलें की हांव कितें आदार करचो तेका म्हणटा हांवें मागयलें म्हणून एक 5,000 मागणी आज जॉब मेळचो म्हणजे जॉबाचे कशें कितें जाता जॉबा शकता फुडें जॉबाचे हांगचो आमदार जो कोण आसा जावं केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा दिसता एल्टन बाब तेणीय पळोवचें तेगे कितें आसा तें आनी काणकोणचो आमगे सभापती रमेश तवडकर आहा तेणीय बी लक्ष घालचें ते घर बी ना खंय श्रमदामांतल्यान तेका कितें जाता जाल्यार आदार करचो आमदार गरज आसा खरी गरज आहा तेका आतां धीरज बाबा सांगता अशें खरी फॅक्ट हें तांगे 10 जाणां घर प्रत्येकान घर बांदल्यान तातूंत तो खंय तरी एडजस्ट करून काकागेर रावता पण आज श्रमदाम म्हळ्यार तो तुजी जमीन दाखय म्हणटालो पण आज थोडे जाण अशें आहा की बाबा ह्या भुरग्याक आपल्या एक खंय आसले काय भाड्यार खंयच्या असले कडेन आपल्या एक 200 मिटर जमीन दान करपी मनीस बी आसा समजोवपी पण ती जमीन ताका कोणें दान केली ताजेर सभापतीन ताका घर बांदून दिवपाक जाता अशें म्हाका दिसता तागे स्वता जमीन ना तागेली असल्या जमनी तांगे ते सगळे काकान बी सगळे घर बीर बांदले आसा सारकें मरे बाब पण त्या खातीर हें खंय तरी एक आपूण आसा ते कोण भाटकार म्हूण आसा कोण आपल्या आसतातल्यान ताका दिवया दिसतली दान अशी त्या जमनीचेर ताका बांदून दिवचें सरकारान म्हणल्यार आमच्या सभापतीन अशें हांव एक विनंती करता तर हो जावन आशिल्लो विकास पागी मागता की आपणाक सरकारान कितें तरी नोकरी दिवची आनी नोकरी दिवपाक जर तर टॅक्निकल कितें अडचणी येतात तेजो धंदोय करपाची तयार आसा न्यूज आमी जेन्ना कवर करपाक गेले थंयच आमकां काणकोणचो एक समाज वावरपी मेळ्ळो दिलीप बाब केंकरे तेणें तेजी व्यथा जाणून घेतली आमचे बरोबर तो येयलो आनी ताका धंदो चालू करपाची तेणें सांगलें धंदो चालू करपा खातीर आमी तुका सपोर्ट करता आनी 5,000 दिवन तेणें स्टार्ट केल्लें आसा आमचे बरोबर आनीक जो पत्रकार आशिल्लो धीरज काणकोणकर तेणेंय 5,000 दिले आमी ही एक सुरवात केल्ली आसा काणकोणच्यान विकासाक जॉब मेळचोच अशी आमची इच्छा आसा पूण जर तर जॉब मेळपाक कितें अडथळे येता जाल्यार तेणें धंदोय करचो अशी आमची इच्छा आसा हो मुवमेंट आमी काणकोणा फुडें घेवन वयतले